गोवा डेअरीच्या दूध दरांत लिटरा फाटल्यान 4 रुपया वाडल्यात, जाल्यार गोरवांच्या खावडेत किला फाटल्यान 4 रुपयांची वाड शेनवार सावन लागू जातली। दूध दरांत वाड केल्यात 4 रुपया मदले 2 रुपया दूध उत्पादकांक दितले, जाल्यार 2 रुपया गोवा डेअरीची आर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर दवरतले। गोवा डेअरीची आर्थीक स्थिती सुदारपा खातीर नव्या संचालक मंडळान दूध दरांत वाड करपाचो निर्णय हाचे पयलींच घेतिल्लो, पूण जानेवारी म्हयन्याचे सुरवातेक दर वाड करपाक कांय संचालकांनी आक्षेप घेतिल्ल्यान दर वाड मुखार धुकल्ली। शुक्रारा जाल्ले संचालक मंडळाचे बसकेत शेनवारा सावन लिटरा फाटल्यान 4 रुपया वाडोवपाचो निर्णय घेतला। तशेंच गोरवांच्या खावडेत लेगीत शेनवार सावन किला फाटल्यान 4 रुपयांची वाड केल्या। दर एका गजाली वयल्यान सभाघरांत हाऊस कमिटीची मागणी करपी विजय सरदेसायान सरकारान म्हादयचो फुडार थारोवपा खातीर नेमिल्ल्या हाऊस कमिटीचो कांयच फायदो ना अशें म्हणटा। हाऊस कमिटी नेमून सरकारान हो प्रस्न कोल्ड स्टोरेजान घाला। इतिहास पळयलो जाल्यार ह्या हाऊस कमिटीचो कांयच फायदो जायना अशेंय विजयान म्हणलां। कर्नाटकांत वेंचणूक आसा देखून सरकारान फकत वेळ सारून व्हरपा खातीर हें सगळें करता। समज जर कर्नाटकांत भाजपा परत वेचून आयली जाल्यार गोंयकारांनी म्हादय साप्प विसरची। कर्नाटका 100% उदक वळयतलीच अशी टिका विजयान ह्या वेळार केली। दाबोळे ज्या तरेन झोपडपट्टी वाडल्या ती परिस्थिती मोपा जावची ना हाची जतनाय घेतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अधिवेशनात दिले। सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान हे विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्ली। तशेंच थंयच्या थळाव्या पंचायतीक प्राधिकरणाचेर प्रतिनिधित्व दिवचें अशी मागणी विरेशान ह्या वेळार केली। पिलेर्न वाठारांत बर्जर फॅक्टरीक उजो लागून कितें परिणाम जालो ते सरकारान मतींत घेवन आमच्या मोर्मुगांवांत आशिल्ल्या अमोनिया स्टोरेज टँकाक खंय तरी दुसरे कडेन व्हरचो अशी मागणी मोर्मुगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान केल्या। मातशे पासून कितेंय हलगर्जेपणान जर उजो लागलो जाल्यार मोर्मुगांवा सकट वास्को वाठारांत लेगीत हाचो धपको बसतलो असोय भंय संकल्पान उक्तायलो। विरोधी पक्ष फुडारी आनी कुंकळेचो आमदार युरी आलेमांव हाणें कुंकळेंतल्या स्टील युनिटाक लागून जीएसटीचे कोट्यांनी रुपयांचे लुकसाण जाता असो आरोप केलो। खासा करून ग्लोबल इस्पात आनी श्रद्धा इस्पात ही दोनूय युनिटां चड उत्पादन करता आनी हे उत्पादनान उक्ताडार हाडिनात। हाका लागून राज्याक दिसपट्टे 2 ते 3 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाता असो दावो युरीन ह्या वेळार केलो। तशेंच फिश मिल आनी स्टील युनिटाक लागून जावपी खर प्रदूषणाचेर लेगीत ताणें उजवाड घालो जाल्यार हे मुद्दे वेगवेगळ्या विभागा कडेन आसात आनी दर एका विभागाक पत्र बरोवन उद्देगाचें कामकाज सुरळीत करपाचें आश्वासन उद्देग मंत्री माविन गुदिन्होन दिलें। मजगतीं कुंकळेच्या स्टील युनिटाची पळोवणी आनी कांय उद्देगांनी केल्ल्या चड उत्पादनाक लागून जावपी महसुलाच्या लुकसाणीचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्री सांगता।
मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी काउंटर घालप ही आल्लादिनाची दिव्यार घासपासारकी गजाल न्हय, ताका योग्य प्रक्रिया पाळची पडटा अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोचें म्हणणें आसा. टॅक्सी मालकांक दिल्ले दर एक आश्वासन आमी पुराय करतले आनी मोपा विमानतळार टॅक्सी मालकांक खातीर तशेंच ब्लू कॅबांक खातीर काउंटर आसतलो अशें माविनान ह्या वेळार सांगलें. शुक्रारा हणजूण कायसू वाठारांत सिगरेट आनी तंबाखू कुज्ञ पदार्थ विक्रेत्यांचेर पंचायतीन खर कारवाय केली. गांवांतल्या सुमार 80 दुकानांचेर धाड घालून रिक्षाभर साहित्य जप्त केलें. सरपंच लक्ष्मीदास चिमुलकार, सचिव धर्मेंद्र गोवेकर, पंचायत वांगडी आनी कर्मचाऱ्यांनी हणजूण पुलिसांचे मजतीन ही कारवाय केली. फाटल्या नोव्हेंबरांत जाल्ले ग्रामसभेत ग्रामस्थानांनी सिगार आनी तंबाखूजन्य पदार्थाचे विक्री विशीं आवाज उठयल्लो. ह्या पदार्थ विक्रेत्यांचेर कारवाय करपाचो थाराव लेगीत त्या वेळार संमत केल्लो. ते प्रमाण पंचायतीन ही धडक मोहीम हातांत घेतल्या अशें कायसूचो पंच वांगडी सुरेंद्र गोवेकारान सांगलें. कोळशाच्या येरादारीक लागून फकत मुरगांवकारांकूच न्हय तर कुट्टाळी, वास्को आनी दोनापावला वाठारांतल्या थळाव्यांकूय त्रास सोंसचे पडटात. देखून कोळशाक लागून जावपी प्रदुशणाक म्हजो सदांच विरोध आसतलो अशें स्पश्ट मत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान उक्तायलें. JSWच्या अधिकाऱ्या कडेन म्हजें उलोवप जाल्लें आसा. येता त्या 2024 वर्सा तांच्या 25 वर्साच्या कंत्राटाचें नूतनीकरण जातलें. तेन्ना डोमाची बांदावळ केल्या उपरांत कोळशाचें प्रदूषण उणें जातलें अशें उतर तांणी दिल्लें आसा. मात अशें करून लेगीत जर प्रदूषण वाडलें जाल्यार आमी ओगी रावचे नात अशें संकल्पान ह्या वेळार कळीत केलें. भाजपा राज्य कार्यकारिणीची बसका पयलेच खेप पणजे शार सोडून वास्को वाठारांत आयतारा जातली. हे बसकेंत सुमार 170 प्रतिनिधी हाजीर रावतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. शुक्रारा वास्को घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. भाजपा कार्यकारिणीची बसका वास्को शारांत जाता ही आमचे खातीर खूब खोशेची गजाल आसा. नवी दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे बसकेक हांव हाजीर रावला. थंय पक्षांची ध्येय धोरणां तयार जातात. लोकांकडेन कशे तरेन पावप हाचेर भासाभास जाता अशें माविनाचें म्हणणें आसा. हे सरकार फकत इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकारूच न्हय जाल्यार कोल हँडलिंग सरकार लेगीत जाला असो आरोप करीत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो निमंत्रक विकास भगतान सरकाराचेर फोग काडलो. केंद्र सरकारान MPT बंदाराचेर चड कोळसो हाताळपा खातीर दिल्लो पर्यावरणीय परवानो पळयल्यार भाजपा सरकाराचे वयले इंजीन ह्या गोंयच्या इंजिनाक आपल्याक जाय तशें आनी जाय थंय ओडटा हें कळटा अशें म्हणीत विकास भगतान टिका केली.
प्रोजेक्ट 75 अंतर्गत मुंबईच्या माझगाव डॉकान बांदिल्ली कलवरी श्रेणीतली 5वी सबमरीन INS वागीर 23 जानेवारीक भारतीय नौदळाच्या ताफ्यांत दाखल जातली. भारतीय दर्यान चीनाच्या वाडट्या घुसखोरीचे फाटभुंयेर ही पाणबुडी भारतीय नौदळाची क्षमता वाडयतली. फ्रांसाच्या सहकार्यान स्कॉर्पिन डिझायनाच्यो 6 पाणबुड्यो मुंबईच्या माझगाव डॉकान बांदपाचें काम चालू आसा. हातूंतल्यो 4 पाणबुड्यो ह्यान आदींच भारतीय नौदळाच्या सेवेन दाखल जाल्ल्यान 5वी सबमरीन तयार आसा, जाल्यार 6वे पाणबुडयेचेर काम चालू आसा. वीज घोटाळ्यान म्हजें नांव घेतात, पूण म्हजो हातूंत मात्तूय आस्पाव ना. 4 केशी ह्यान आदींच पेड्ड्यार जाल्यात. एक उरल्या ती थोड्या दिसांनी सोंपतली. हें प्रकरण सोंपल्या उपरांत हांव सगळ्यांक स्पश्टीकरण दितलो, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो सांगता. 5 केसीस केल्ल्यो म्हाजेर, एक केसीचे 5 केल्ल्यो. आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज 4 केस काबार जाल्यो. मिनींग कितें? आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज काय नाशिल्ली, भायर उडयले. लास्ट केस आतां ती फायनल स्टेजी आहा. तुका कळटलें इनोसंट आसलो काय कितें आसलें तें, पूण सदांच म्हाजें थापटा पावर स्कॅम. एंड वॉट वॉज द एलिगेशन अगेन्स्ट मी? दॅट आय डीड नॉट गो टू द कॅबिनेट. कोणें पयशे गेले म्हूण कोणें हें आरोप करूं ना. कॅबिनेट वचना म्हूण क्रिमिनल चार्ज केली. हें लोकांक खबर आसपा जाय. आनी ते काबार जाता तें हांव सगळें स्पश्टपणे दाखयतलो. सद्दां म्हाजेर थापटावपा हें स्कॅम तें स्कॅम म्हाका दाखय, खंयच्या स्कॅमान हांव केन्ना इनवॉल्व आहा जाल्यार. व्यवस्था कांय लोक कोळशाचेर राजकारण करतात. कोळशाच्या येरादारी खातीर चड प्रमाणांत प्रदूषण जाता. प्रदूषणा खातीर लोकांक दुयेंसाक लेगीत तोंड दिवचें पडटा. देखून हें कोळशाचें प्रदूषण बंद जावपाक जाय अशें मत कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझान उक्तायलें. शेनवारा कुट्टाळे वाठारांतल्या चलयांक लाडली लक्ष्मीची मंजुरी पत्रां वांटल्या उपरांत तो उलयतालो. कोळशाची येरादारी केल्ल्यान कोणाक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. तांणी उपजिल्लो अधिकाऱ्याक भेट दिवन आपले प्रस्न मांडचे अशें वाझाचें म्हणणें आसा. दुसऱ्यांक कंटेंट दितले जाल्यार स्वता पयलीं कंटेंट वाचपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. गोवा इज रिडींग हे डिजिटल लायब्ररीचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. शेनवारा सांखळेच्या रवींद्र भवनांत जाल्ल्या सुवाळ्यांत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या हाजेरीत डिजिटल लायब्ररीचें उक्तावण जालें. प्रथम ह्या NGOन राज्य सरकाराच्या जोड पालवान ही डिजिटल लायब्ररी सुरू केल्या. वास्को साजमाय वॉर्डान फाटलीं 10 ते 12 वर्सां आडकून उरिल्लो घाणयाऱ्या उदकाचो प्रस्न सुटावो करपाक 60 लाख खर्च करून नवी पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात केल्या अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगलें. पयलीं 200 mm पायप आशिल्ल्यान सगळें उदक सांठून उरतालें. आतां तें घाणयारें उदक सुरळीत वचपाक 280 mm पायप घालून हो घाणयाऱ्या उदकाचो प्रस्न कायम सुटावो करपाचो यत्न चालू आसा. तशेंच मॅन्युअल रिपेर आनी कांय सुवातेंचेर नवे मॅन्युअल घालतले अशें दाजी साळकारान कामाच्या उक्तावणा वेळार सांगलें.
मडगावच्या एका हार्डवेअराच्या दुकान मालक जुगलराम चौधरीचेर जानेवारीच्या 8 तारखेक जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात फरार आशिल्ल्या दुबाविताक बेगोबेग अटक करून ताचेर 307 कलमां आड खर कारवाय करची अशी मागणी मारवाडी समाजांतलो वांगडी गजेंद्र सिंग राजपुरोहित हांणी केला। ह्या हल्लो प्रकरणाची सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियाचेर बरीच व्हायरल जाल्या। जानेवारीच्या 8 तारखेक हार्डवेअराच्या दुकानात काम करप्यान मालकाचेर हो हल्लो केल्लो। दुबाविताक अटक करपा खातीर पुलिसांचे वेगळे वेगळे पंगड हे राज्यांनी सक्रिय आसात। देखून रोखडेच ह्या दुबाविताक अटक जातली अशी माहिती मडगावचो पुलीस निरीक्षक जितेंद्र नायकान दिली। मडगावात रातच्या वेळार खारेबांद वाठारांतल्या ब्लॅक स्पॉटाचेर कोयर उडयतना दोगांक रंगे हात धरलो। शुक्रारा वार्का वाठारांतल्या एका हॉटेलांतलो कोयर ह्या ब्लॅक स्पॉटार उडयतना मडगाव नगरपालिकेचो नगरसेवक महेश आमोणकारान रंगे हात धरलो। कोयर उडयतल्याचेर खर कारवाय करतले अशें नगरसेवकान सांगलें। पुलिसांनी ताका ताब्यांत घेतला, फुडलो कारवाय चालू आसा। आता खबर मालवण तालुक्यातल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यावयली। सातारा सावन येवपी बायल पर्यटक आनी सिंधुदुर्ग किल्ल्याचेर पर्यटन कर घेवपी बायल कर्मचाऱ्यां मदीं बरोच वाद जालो। शुक्रारा सिंधुदुर्ग किल्लो पळोवपाक सातारा सावन एक पंगड आयिल्लो। ह्या वेळार ह्या गटांतल्या एके बायलेन पर्यटकांक कर भरपाक न्हयकार दिल्ल्यान कर वसुली करपी बायल कर्मचारी आनी बायल पर्यटकांचे तोंडाक तोंड जाले। ह्या झगडेन मारामारी लेगीत जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। हाचे उपरांत हो वाद मालवण पुलीस स्टेशनात पावलो। मालवण पुलिसांनी मध्यस्थी केल्ल्या उपरांत साताराच्या बायला पर्यटकांनी त्या कर घेवपी बायलांची माफी मागली। उपरांत ही झगडी निबावली। POK आसूं वा पाकिस्तान, थंयचे लोक सदांच दादोशी आसपाक जाय। वासुदैव कुटुंबकम हो संदेश दिवपी भारत केन्नाच कोणाचे वायट चिंतपाक शकना अशें म्हणून केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहान पाकिस्तानाचे आर्थीक स्थिती विशीं चिंता उक्तायली। प्रयोग सांज नाट्य संगीत आणि नृत्य महोत्सवाक सांखळेच्या रवींद्र भवनात दबाज्यान सुरवात जाल्या। कला आणि संस्कृती संचालनालयान आयोजित केल्ले ह्या नाट्य महोत्सवाचे शुक्रारा राती समाजीक वावुरपी सुलक्षणा सावंत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें। ह्या वेळार रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष विठोबा घाडी, संचालक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। उक्तावण सुवाळे उपरांत सुर्लाच्या अभय थिएटर अकादमी वतीन देशावतरी कलाकारांचे दुखणे मांडपा खातीर देशावतार हो प्रयोग सादर केलो। ताका उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो।
जम्मू काश्मीरांत अजूनय आतंकवाद चालूच आसा. जो मेरेन पाकिस्तानाच्या वांगडा उलोवन चर्चा करिनात तो मेरेन आतंकवाद सोंपचो ना अशें जम्मू काश्मीराचो आदलो मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लान सांगलें. देखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन पाकिस्ताना वांगडा चर्चा करून ह्या प्रस्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी तांणी केल्या. शुक्रारा राती दाबोळे विमानतळार बरीच धांवपळ जाली. रशियेची राजधानी मॉस्को सावन 240 प्रवाशांक घेवन गोंयांत येवपी चार्टर्ड विमानांत बॉम्ब आशिल्ल्याचो कॉल दाबोळे विमानतळ संचालकाक आयलो. गोंय पुलिसांनी खबरदारी म्हणून दाबोळे विमानतळ आनी आशी कुशीकच्या सुरक्षा वाडयली. सगळ्यो आपतकालीन सेवा विमानतळार स्टँड बाय दवरल्यो. उपरांत गोंय विमानतळान रोखडीच अझूर एअरलायन्साक हाची खबर दिली आनी 247 प्रवासी आनी 7 खलाशी आशिल्ले रशियन चार्टर विमान बॉम्ब स्फोटाच्या भंयान ताबडतोब वळून उझबेकिस्तानांतल्या एका विमानतळार देंवयले म्हूण डीवायएसपी सलीम शेख हांणी सांगलें. शुक्रारा पेडणे म्हालांतल्या सरकारी प्राथमीक विद्यालय पालये आनी किरण पाणी सरकारी प्राथमीक विद्यालयाचो वर्सुकी स्नेह संमेलन व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या वेळार इनामां वांटप जालीं. उपरांत ह्या दोनूय विद्यालयाच्या माणकुल्या विद्यार्थ्यांनी नाच सादर केलो. शेनवारा दैनिक गोमंतकान अखिल गोंय चित्रकला सर्त आयोजीत केल्ली. ही सर्त गोंयच्या वेगवेगळ्या तालुक्यांतल्यान विद्यालयांनी घडोवन हाडली. हातूंत मडगांवचे पॉप्युलर हायस्कूल, कुडचडेंचे द न्यू एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट तशेंच दाबोळे वाठारांतल्या केशव स्मृती प्राथमीक विद्यालयांतली भुरगीं वांटेकार जाल्लीं. राज्यस्तरीय मळार आयोजीत केल्ले हे सर्तीक खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. करियर घडोवपाक आयज विद्यार्थ्यां समकार जायत्यो संदी उपलब्ध आसात. ह्या संदीचो विद्यार्थ्यांनी लाव घेतलो जाल्यार एकूय भुरगो बेकार उरचो ना अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. परीक्षा पे चर्चा उपक्रमा खाला शेनवारा सांखळे जाल्ले एग्जाम वॉरियर्स आर्ट अँड पेंटिंग सर्तीच्या इनामां वांटप सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. शिक्षण खातें, जीएसटीसी आनी म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें हांचे जोड पालवान रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ले हे सर्तीक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सर्तींत डेनरीक शॉन डिसुजा हो जैतिवंत थारलो.